दयाळ सामार्यकाराची बोपार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसपूर 10 बोळ 29 ते 37. पूण आपल्या विचारांक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो प्रतिपाळ केलो. कोण एक मनीस जेरिकाक वचूंक जेरुसालेमांतावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कोडे आसले तितलेय काण घेवन ताका गाय पडसर मार घालो. ताका अर्दो मेलो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें. कोण एकलो याजक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामार्यकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे चोरशे पावलो आनी ताका पळोवन त्या बाबड्याचे ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाढवाचेर घालो आनी एके काणावळीन ताका व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून काणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ogलो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलाशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताची दया करून दाखयल्ली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.